यूथ ऑफ जीएसबी विवर्सांक नमस्कार. प्रति बुधवार मणकेची संजे 7 to 7:30 तुमगेल मुखारी जीएसबी उद्योग सीझन 2 विशेष नेरप्रसार कार्यक्रम घेऊन येता आसाची. ह्या कार्यक्रमांत तुमका मस्त एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीजा बग्गे तिळसून दिवस एक प्रयत्न आम्ही निरंतर जाऊन करून येता आसाची. आज ही 7 एपिसोडाक आम्ही येऊन पाविल आसाची. हांव रजत भंडारकार मेगेलोटू नवीन नायक मामस आमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत करतास. तशी नवीन अण्णा आता मी हे कार्यक्रम प्रारंभ करता म्हणजे मस्त जनाक एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां एक जावपाक आसता आनी तशीच एक एम्प्लॉयराकय मस्त जन जावपाक जॉबाक. सो त्या एक कनेक्ट करचे खातीर हे एक शो प्रारंभ केला. सो त्यात मस्त जनाक बेनिफीट जाला म्हणून सांगून आतां आमकां कळिता येता सर. सो हाजे बग्गे वय आमी म्हळ्यार हे आयचे 7th एपिसोड. सो येदोळ आमी एक साधारण 300 वयरी जॉब ओपनिंग्स आमी पुराय ऑलरेडी डिस्कस कोन्न जाला आनी ताजे विडियोज पुराय पुरा जनाक यूट्यूबांतू आनी फेसबुकांतू आसा. ताजे बद्दल मस्त जाणाले फोनूय येता. म्हळ्यार केलो जन कशें म्हळ्यार आमकां विंगड बँगलोर दावणगेरे तसल पुरो लोकेशनाचे जॉब्स आसल्यार सांगाचे म्हूण सांगून म्हळ्यार मॅक्सिमम आमी ट्राय करता आसाची. फुडली वार आमी बँगलोर लोकेशनाचे केलो जॉब्स हें केले, मागीर चेन्नईचे लोकेशनाचे केलो आसा. तशी जॉब्स येता आसता आमी ते दिता आसताची. मागीर फुडली विडियो आनी केलो जन कसो करता म्हळ्यार तांणी फुडली विडियोज पळय न्हू तुमकांचे जॉबस की पळय म्हळ्यार तांणी एक पंत वाजून घेताचे. वाजून घेवन हें म्हाका सेट जायना हें जॉब म्हळ्यार हांव खंयचे मिगेल रिक्वायरमेंट ना म्हूण सांगून लेखून सोंड सोडताची. हांव म्हणजे तशें करूं नाकाची. पक्कन एक रँडमली एक कॉल कराची. पक्कन तुमकां ते तुमगेले एक रिक्वायरमेंट ना अशें दिसलें रिवॉर्ड ना केलो पंता केलो एम्प्लॉयराक एक मत्यांत आसता एक हें एक रिक्वायरमेंट एक अकाउंट्स की एक फ्रंट ऑफिस की कोणके जावको म्हण आसता तो पेपरार दवो ॲड दिवचे एक तो खंय दवो तागेले वॉट्सॅप ग्रुपांचो सर्क्युलेट जावन आसता तागेले ॲड तें तुमी पक्कन कोणें एकल्यान अशें मिगेले एक असो टॅलंट आसा म्हणून कॉल केल्यार तेदन एक ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट जाता. तुमी जस्ट एक पंत अशी वाजून घेवन हें आनी तुमी गेल कसं ना म्हूण सांगून घेवन बसूं नाकाची. एक ट्राय कराची. तुमकां येता एक 4 जाणां उलोवचें एक स्कील सेट येता आनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव जाता. तेदना आपोआपीची ते एम्प्लॉयराक एक तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करता म्हूण सांगून एक हें येता. म्हळ्यार तुमगेलें तें प्रेझेंटेशन असो तुमगेलें तें कम्युनिकेशन जाय म्हणून म्हळ्यार हो जावको म्हण आयला एक कसं नाही पूण एका तागेले फ्रेंड सर्कला कोणें कसं नाही सांगून आसता अशें एकलो जावको आसता म्हणून पक्कन तो कनेक्ट करच्या काय पुरो. तशी तुमी अपास एक पंत व्हिडिओ पळयाचे. फुडली विडियोज अपास पळयाची. ट्राय मेनी म्हळ्यार केला ओपनिंग्स ट्राय कराची उलयाची. रिलेवंट नाही म्हूण सांगून हें करून बसूं नाकाची. सो तशें जाल्यार आमी आयचे कार्यक्रम प्रारंभ करूया न्हू. फर्स्ट एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कसो आसा म्हूण सांगून पळया. एक टिचींग फिल्डाक जाय आशिल्ल्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आयिल्लो आसा खंयचे म्हूण सांगून पळया. हें टिचींग म्हळ्यार एक क्वॉलिफिकेशन सॉफ्टवेअर रिलेटेड म्हूण सांगलां तांणी. सॅलरी नेगोशिएबल मंगळूरची एक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन म्हळ्यार टिचींग रिलेटेड. सो फोन नंबर डिस्प्ले केला दॅट इज 9972198683. हांकां तुमी पक्कन कोणें आसल्यार कॉल करून उलयात. आनी टिचींग फेसिलिटी म्हणलें सुद्दां न्ही तो पक्कन कोणके एकलो एक तुमगेलें ऑलरेडी कसं की एक विंगड कशें कामांत आसता एक टिचींगांत इंट्रस्ट आसता. हें म्हाका तें सूट जायना एक तें म्हळ्यार म्हाका म्हगेलें टायम सूट जायना एक तशें म्हण लेखून बसूं नाकाची. एक नेगोशिएशन ट्राय कराचें. पक्कन हें टिचींग फेसिलिटी ऑनलायन आसा पुरो एक आफ्टर ऑफिस अवर्स आसा पुरो. दीस वील बिकम एक तुमकां एक सेकंडरी इनकम जाता. एक पंत उलोवन पळयाची. एक पण ट्राय करून पळयाची. एक पण ट्राय करायची. आनी हांव अपास पुरो जेन्ना तें सांगचें म्हळ्यार तुमकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जावपाक जाल्यार तुमीच कॉल करता. तुमी तेदना त्या एम्प्लॉयराक खुशी जाता. तुमगेले मामान की बामणान की भावान की फोन करून एक तेदना आमकां म्हळ्यार कसोच कसो तेदना आमकां उलोवन एक एनर्जी आमगे लेवल हें जाता. सो ताजे बद्दल तुमी कॉल केल्यार कॉन्फिडन्स बील्ड जाता. वय तातूंत कसं नाही रॉंग ना. पक्कन तुमकां तें पक्कन इट्स इरिटेटींग म्हळ्यार मोबायलांत ब्लॉक करची फेसिलिटी आसा. ब्लॉक करीत तुमी खंय जाल्यार त्या एम्प्लॉयराची. बट एटलिस्ट तुमीच ट्राय कराचे. सो नेक्स्ट जॉब नेक्स्ट जॉब ऑपॉर्च्युनिटी एक मॉल मेंटेनन्स मॅनेजर मॉल मेंटेनन्स मॅनेजर हें स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल आनी प्लंबिंग म्हळ्यार ITI जावन आशिल्लो. आनी तूं आनी कसो करता म्हळ्यार
सॅलरी नेगोशिएबल म्हणा आनी एकोमोडेशन दिता म्हणल्यार रावची वेवस्था दिता म्हणल्यार मंगळुरांत वची एगेन आनी टायमिंग्स पळयाचे टायमिंग्स बारी इंट्रस्टिंग आसा हांव म्हणिव आतां चिकेत हांव म्हणिव टिचींग फॅसिलिटी शॉर्ट टर्म म्हळ्यार ओन्ली 2 PM to 12 AM म्हळ्यार मे बी इट इज अ सेकंड शिफ्ट म्हूण सांगून दिला ताणें सेकंड शिफ्ट दिला सो तसो आसतना तुमी एक पंत ट्राय करूं येता कशी म्हूण सांगून इलेक्ट्रिकल एक्सपिरियन्स आसा म्हणजे एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स आसो ना जाल्यार आसो एक पंत ट्राय करता IT एक ಸ್ವಲ್ಪ तुमकां कोत्तास एक तुमी केपेबल म्हूण जाल्यार एटलिस्ट एक पण ट्राय करून पळयाची ओके तशी नेक्स्ट एक जॉब टेलिकॉलर म्हूण सांगून वय टेलिकॉलर म्हूण एक आसा टेलिकॉलर सो म्हळ्यार टेलिकन्वर्सेशन फायनान्स डिपार्टमेंटाक म्हळ्यार पक्कने लोन्स दो बर्न अशी एक कसने बॅकलॉग दो आशिल्ले तशें कॉल करून उडगास कोत्ता तसले टायप आसताले सो 98440619667 कॉन्टॅक्ट नंबर तशीची आनी एक नंबर दिला दॅट इज 9148837849 सो प्रिफरेबली फिमेल कॅन्डिडेट म्हूण दिला तांणी सो कोणी तुमी एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशनाचे कसं तांणी मेन्शन करनी तुमकां कोणी इंट्रस्ट आसल्यार फिमेल कॅन्डिडेट्स कोणी एक ट्राय करूं येता तशीच आता मी मस्त जण आता जॉब सोदिता आसताची आता तांणी डिफरंट स्टेजीस आसतात एक जॉब मेळका म्हणजे जाल्यार म्हळ्यार आता फर्स्ट एक रेज्यूम वता तान तूं फिल्टर जावन तो नेक्स्ट आक वता ಕೆಲವು ಜನ एक स्टेज ಅಂತ ಔಟ್ जाताची सो तांणी कशी वर्क करका नेक्स्ट तूं भितर तांणी सिलेक्ट जावका म्हणजे जाल्यार तांणी एक कशी ताय हांव म्हणचे म्हळ्यार कसो मेन फॉलोअप जावका खंयचे कामाक इवन तुमगेले फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड एक फेल जावन आसता पुरो म्हळ्यार पक्कने फेल जावन तो एम्प्लॉयर डिस्क्लोज करनासतना म्हळ्यार फेल जाला म्हूण सांगून बट तुमगेले विल लेट यू नो म्हूण सांगून अशी दवरनात म्हळ्यार सडन सांगल्यार ताका बेजार जाता म्हूण सांगून तसो आसतना तुमगेले फॉलोअप लायक आसल्यार हंबल आसल्यार तेदना चान्सेस आसा मागीर आनीक आसा म्हळ्यार पुरा जाणां सांगचें पक्कने एक कंपनीन तुमकां मेळ्ळें जाल्यार कसं न्ही जगत तूं एंड जायना वर्ल्ड इज नॉट एंड स्काय इज द लिमीट कितली की कंपनीज आसा सन कंपनीज म्हळ्यार स्टार्टअप कंपनीज पुरो आसता पळय थंय पुरो जॉइन जावपाक सुरवेक फ्रेशर्स आनी थंय जॉइन जाल्यार तांकां मस्त एक्सपिरियन्स मस्त शिकचें म्हणटा म्हळ्यार पुरा टायप काम दितात तांणी पुरा टायपाचे म्हळ्यार तांनीच नवे कंपनी आसता सो तांकांय वय तेदन तांकां MNC आनी वतना मागीर एक 2-3 वर्स नंतर म्हळ्यार हांव म्हणचें कसं म्हळ्यार कोणाकय तुमी सोडचा ना जे म्हण सांगून तुमी फक्त ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ते घेवका आनी कसं इश्यू आसले ते एम्प्लॉयराला उलोवन घेवन सॉर्ट करून घेवन मुखार आसाची सोडनाकाची ते कंपनी काम ते एम्प्लॉयर तो कसं की कश्टारी कसं की तागेले एक सेटअप करून आसता आनीक कसं म्हणचे म्हळ्यार एम्प्लॉयराक एक अशी एक एडवायस एक रिक्वेस्ट म्हण एडवायस करूं जायना हांव सांग रिक्वेस्ट करची म्हळ्यार तुमी तुमगेले एम्प्लॉयीक एक सादारण खुशी दवराची कसं ना जाल्यार एक पॉझिटिव्ह वर्ल्ड डेली ताका कसं एक सान काम केल्यार ताका एक एप्रिसिएशन करचें तो एक आमगेलेची म्हळ्यार भावनेर काम करता ता एक आउटपुट आनी केला आनी ताका पक्कने जावका जाल्यार एक सान पर्सेंटेज तुमी दिल्यार रिवॉर्ड ना कंपनीन तो कसं म्हळ्यार एट एंड ऑफ डे पुरा जनांक वरचें काम करचें इट्स फॉर मनी वय तसो आसतना ताजे खातीर तो खंय की तो कोण कसं की पुरो तागेले सॅक्रिफायस करून येवन आसता ताका एक पॉझिटिव्ह वर्ड उलोवचें ताका एक सपोर्ट करचें कसं एक रिलेटेड हें आसल्यार सो तेदना तो ऑटोमॅटीक तागेले मॉरल बूस्ट जाता हांवें आमगेले कंपनी हांव आनीकी लायक इम्प्रूव करता म्हगेले बेस्ट एफर्ट घालता म्हणून कसं म्हळ्यार एक मनुष्य 3-4 वर्सां काम करून एक्सपिरियन्स जावन ताणें पक्कने विंगड खंय मेळून सोडून गेल्यार एम्प्लॉयराक कश्ट ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ फुरे तुला एक नव ताका आनीक लहान ताका रेडी करून इट विल टेक टायम हय टायम इज अगेन मनी सो आशिल्ले एम्प्लॉयराक एक चंद करून खुशी जावन घेवका म्हणून आता एक जॉब मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह आसा मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह सेल्स अगेन सेल्स PUC आर एनी डिग्री म्हूण म्हणा सॅलरी अगेन नेगोशिएबल म्हूण आसा तुमकां कन्नड आनी इंग्लीश गोत्ता सुका फोन नंबर दिला मेल कॅन्डिडेट प्रिफरन्स फोन नंबर 9731 266 म्हूण आसा मागीर CV तुमी जावं ईमेल करूं येता eic globe@outlook.com म्हूण सांगून दिला सो मस्त आमी जॉब पब्लीश करताची तुमकां जाल्यार एक पंत क्रॉस व्हेरिफिकेशन तुमी करता म्हळ्यार केल्या उपरांत आमगेले कॉन्टॅक्ट्सान येता केल्या उपरांत आमकां आमगेले फ्रेंड्स पेटोवन आसताची असल जॉब सुद्दां आमी पब्लीश करताची जाल्यार एक पंत समोरची समजून घेवन क्रॉस व्हेरिफिकेशन करून घेवका समोरची म्हळ्यार समजून घेवका एक पण पर्सनल विजीट करता केल्या पंत केल्या कंपनीच्या कशी म्हळ्यार तुमी अशी करता म्हळ्यार आतां फक्त एक ऑफिसा वता आसाची थंय जॉइन जावका म्हूण आसा
तेदन पक्कने तांगेल स्टाफ कोणी संजय तो घरावत असता अशी एक उल्लोन पडत आहे कशी मला वय अशी स्टाफ घरावत असता एक काही तागेल टी शॉप की काही एक टाइम येऊन असता जेवणा येऊन असता तर तागेल अशी उल्लोन कशी कल्चर कशी सांग वर्क कल्चर कशी ಮತ್ತೆ कशी जत्तलवा कशी करत कसं नाव वर्क करत म्हणून एक ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ एक ಸ್ವಲ್ಪ एक इथं मला एक पण इंटरव्ह्यू आणतो निमगीतच तू कसं गोतस आमगेल कंपनी ಬಗ್ಗೆ म्हणसो अशी आणि तांगेल वेबसाइट्स तांगेल वेबसाइट्स रिसर्च कोर काय हे वेबसाइट्स एक पण पळून वच्चे का आणि क्वेश्चन्स एक चंदको निमगे आणि कसं म्हणजे चढावत जनाನ निमगूचे फस्ट कामा पश्चड सांभाळ घेतलं म्हणतात फर्स्ट सॅलरी पॅकेज ताज्या पश्चड आता नवेच पॅकेज इतलं पॅकेज पॅकेज आहे म्हणून सांगून फर्स्ट जॉब ಅಂತ त्या पळत स्टार्टिंग तुम्ही उलो नकाचे स्टार्टिंग तुम्ही उलो नकाचे तुम्ही कशी म्हणजे एक्सपिरियन्स फ्रेशर्स आणि तुम्ही कशी असले तशी एडजस्ट करून घेऊन ट्राय करका प्रयत्न करता फर्स्ट 1-2 वर्ष एक्सपिरियन्स मिळलं म्हणजे मागीर त्यानंतर यू कॅन डिमांड ऑटोमॅटिक मार्केट मेळता एक तुमगेले एम्प्लॉयर तुमकां दिता सो स्टार्टिंगान तूं सॅलरी नेगोसिएशन करूं वचूं नाकाचें म्हणजे कसं म्हळ्यार तुमगेलो आउटपुट कसं म्हण सांगून त्या एम्प्लॉयर गोत आसना तुमी कितलो आउटपुट येता म्हण तुमकां गोत आसना म्हळ्यार ते कसं टायप काम इट मे बी डिफिकल्ट केला पण शिफ्ट्स असता नाईट शिफ्ट्स असता फर्स्ट वर्ष कितलं शिकू जाता तितलं शिकून काढचं फर्स्ट मेन मागीर देन यू कॅन नेगोशिएट देन यू कॅन से आतां म्हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ चड केला लायक आशिल्लें म्हणून एक रिक्वेस्ट मॅनर एंड यू हॅव टू गिव ऑपॉर्च्युनिटी टू बॉस तेदना ಖಂಡಿತ आम्ही आउटपुट दिले म्हणजे बॉसची त्यातला एक अप्रेझल दित्त म्हणजे ಖಂಡಿತ वर्ष एक अप्रेझल असतं ना 10% 12% हाईक एक पण परफॉर्मन्स अप्रेझल करता असताच वर्ष ಖಂಡಿತ आम्ही आमगेल एफर्ट घालता एफर्ट घालता नेक्स्ट जॉब ऑपॉर्च्युनिटी नेक्स्ट अनेक जॉब ऑफिस एक्झिक्युटिव्ह रिसेप्शनिस्ट म्हणून का रिसेप्शनिस्ट मस्त असं रिसेप्शनिस्ट मस्त जॉब आयला सेम कंपनी EIC ग्लोबल एनी डिग्री PUC or any degree relevant experience म्हणला कॉन्टॅक्ट नंबर अगेन 97312 66974 म्हणून अगेन फिमेल कॅन्डिडेटाक प्रिफर करता आसाची ऑफिस एक्झिक्युटिव्ह सो तुम्ही कसं नाही असल्यार कोणाय इफ इट इज पळयात PUC or any degree म्हणला ಸ್ವಲ್ಪ इंग्लिश ಗೊತ್ತасಲಾರಿ इंग्लिश एक फ्रंट एंड जॉब जावन असता रिसेप्शनिस्ट वय ಸ್ವಲ್ಪ इंग्लिश न्यूज ನೀವು ವಾಜುಕ एक ಪಳಕ ಅತ ಚಡಾವ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ करता ಸ್ವಲ್ಪ न्यूज न्यूज चॅनल्स केला वाजी पळयल्यारी ऑटोमॅटिक तुमकां इंग्लिश इम्प्रूव जाता आणि ट्राय करायची चढावण इंग्लिश कोणाला उलोवचेक म्हणताची कशी म्हणल्यार आम्ही मनात आलोचन करता तांची लँग्वेजार एक पण आलोचन करताची नातल्यार कसं जाता म्हणल्यार आम्ही आमची गेलो उलयतानाच कन्वर्ट जाता म्हणून सांगून सो त्यावेळी एक प्रॅक्टिस केल्यार एक वोकॅब्युलरी एक लायक जावचा पुरो नेक्स्ट अनेक जॉब अनेक ऑफिस असिस्टंट अगेन सो PUC म्हळ्यार रिलेवंट एक्सपिरियन्स म्हण निमगिला एक्सपिरियन्स ना जाल्यार एक पण चेक करता पण ट्राय कोण पळयता वय हांगाची आमगेले बचपे सराउंडिंग आणि कसं म्हळ्यार बचपे सराउंडिंग म्हळ्यार तांणी लोकल्स कसला सांगला म्हळ्यार मे बी ट्रॅव्हल कष्ट जाता आनी तांगेले मे बी बजेट सान आसा पुरो तेन्ना पक्कने तो कोण की आयिलो मनशाक वर्कआउट जायना म्हूण सांगल्यार बजेट सान आसा पुरो तांगेले सो तशें ताणें सांगलां सिम्सन गन हाऊस म्हूण सांगून प्रिफरेबली बचपे सराउंडिंग निमकिला कॉन्टॅक्ट नंबर दिला 9845406483 अनेक 9980100132 इंग्लिश आणि कन्नड एक ಗೊತ್ತಾಸ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಗೊತ್ತಾಸ್ಲರಿ लायक तशी अनेक जॉब आसा नेक्स्ट जॉब वचावे पार्ट टाइम और फुल टाइम अकाउंटंट निमगेला आणि क्वालिफिकेशन एक PUC बेसिक मँगलोर आणि मूडबिद्रे दोन कडेन तांगेले रिक्वायरमेंट आसा तशी इंग्लिश आणि कन्नड ಗೊತ್ತಾಸ್ಕ मेल स्टाफ निमगेला तांणी आणि कॉन्टॅक्ट नंबर दिला दॅट इज 9845100460 आणि ईमेल ID दिला apeksha@gmail.com पळयाच्यान तूं अकाउंटंट पार्ट टाइम और फुल टाइम म्हळ्यार इवन अकाउंट्स कोत्ता शिल्लक मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आसता सन मस्त कंपनीज आसता एक ಕೆಲವು कंपनी कसं म्हळ्यार फुल टाइम दवरलो तांकां एफर्ट करूं जायना तांणी खंयचे एग्जाम प्रिपेर करता असो पुरोची सो साइड बाय साइड यावे करता असो म्हणल्यार न्ही ಕೆಲವು जन फुल टाइम आतां एक 15-20 हजार रुपये दिवन फुल टाइम दवरूंक तांकां हें आसता तांणी कसं करताची 2 घंटे वाराक 2 घंटे येवन म्हगेले अकाउंट्साचे बुक्स आनी हें करून असो मेंटेन करून असो म्हणून सांगून आसताचे प्रिफरेबली मेल स्टाफ म्हणून सांगितलं मेल स्टाफ म्हळ्यार पक्कन ट्रॅव्हल तें आसता न्हू तशी ओके सो नेक्स्ट जॉब वचावे नेक्स्ट अकाउंटंट एक जाव का अगेन PUC रिलेवंट एक्सपिरियन्स वय रिलेवंट एक्सपिरियन्स मंगळूरांत तूं
जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कॉन्टॅक्ट नंबर आसा 9036911717 असो कॉन्टॅक्ट नंबर मेल ऑर फिमेल स्टाफ एनी स्टाफ म्हणून सांगून तांणी म्हणलां तशीच आमी ओपास सांगता आसाची आमी तुमकां एक ब्रिज कनेक्ट करच्या पडोवचें एक एम्प्लॉयर आनी एम्प्लॉईक सो तुमगेले एक एफर्ट खंडीत जावंक आसता तुमकां सो खंडीत आमी दिल्लेले एक कॉन्टॅक्ट नंबर जाय तुमी जावन कॉन्टॅक्ट करून कॅन्डिडेटान अप्रोच केल्यार आनी केला बरें आनी ताका वेळ अपग्रेड जाता तुका केलो उपरांत नवे नवे कसं येता असं नवे सॉफ्टवेअर कसं येता टॅलेंट फील्डान कसं चेंज जाता आसता म्हणून ते अपग्रेड जावका अपग्रेड जाल्यार तेन्ना तुमकां आनी मस्त पुराय तो ऑनलायन मस्त मेळटात म्हळ्यार शिकचाक कोर्सेस येता पुराय युट्यूबांत एक राशी युट्यूबार पळयता ते फ्री आसता एक टायम आसता ना डेली अर्द घंटा इवन हांवें डेली एक अर्द घंटा यूट्यूब विडियोज पळयता आसता तातूंत आमगेले राहुल मलोडिया म्हूण सांगून तागेले विडियोज इट इज रिलेटेड टू बिजनस मागीर आमगेलो आनीकलो तेची लायक इन्स्पिरेशन्स पॉजिटीव थॉट्स ते पळयता आसता तातूंत आमकां एक ओके नवे नवे आयडियाज कसं ह्या एक जाता आसता अंतू भितर आमकां इम्प्रूव जाता म्हळ्यार नवेचे म्हळ्यार केलो पण केलो प्रॉब्लम्स आसता वीच आमी ते केलो पण कोणाक सांगच्याक जाय आसता तसले टायप आसता ऑफिसाचे पर आसता तातूंत ते आमी ते ओवरकम करता आमकां मोटिवेशन जावता आतां आमी पुरा जेन्ना काय बॉस आमी पुरा जेन्ना मोटिवेट करता आमकां मोटिवेट करचें कोणाक जावका न्हू सेल्फ मोटिवेशन एक सेल्फ यूट्यूब व्हिडिओज आहे पण काम करता असताना आणि काम मेनली म्हणून एक डिप्रेस जावचा ना वर्क करताना खंडित पेशन्स जावका जाता वय 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 आणि कंचे काम कंचे सान एक स्टार्ट जावका एक पण स्टार्ट जावका मागीर तुमकां कंचे इंटरेस्ट आसा त्या फील्ड मागीर शिफ्ट करता मागीर एक अशें म्हण सांगू न्हू शिफ्ट करता सो नेक्स्ट अनेक जॉब आसा अकाउंटंट अगेन so sorry marketing asa marketing antu experience in finance field finance field म्हणून गेला that is Praveen Capital Private Limited पंपल Mangalore म्हणून सांगून म्हणला vehicle is preferred vehicle जाव कोण म्हणला म्हळ्यार टू व्हीलर तेकडे भोवन ड्राइव मार्केटिंग म्हळ्यार एक फील्ड सेल्स जॉब आसा पुरे फील्ड आसता वय आसता vehicle नेम गेला सो कॉन्टॅक्ट नंबर दिला 7353774180 म्हणून सांगून सो कोणाय पक्कने इंटरेस्ट असल्यार नॉर्मली मार्केटिंग म्हळ्यार एक बारी लायक फील्ड एक्चुअली मस्त जाना मेळटा मस्त सोशल स्किल्स डेव्हलप जाता मस्त कॉन्टॅक्ट आनी मस्त तुमकां कॅल्क्युलेशन्स आनी पर जावका म्हणा तो एक पंत कॉन्टॅक्ट्स पर जावका बॉडी लँग्वेज जावका आनी एक उल्लोचान तशें म्हणून सांगून कशें उल्लोन एक पंत तां एक लायक आसता जाल्यार खंडीत आनी केलो कंत ज्यान भिताची मार्केटिंग म्हळ्यार कसो म्हळ्यार टार्गेट्स आसता टार्गेट आसूं का टार्गेट इज इम्पॉर्टंट न्हू टार्गेट टार्गेट नाशिल्लें लायफ ना तो टार्गेट आसा म्हूण सांगून हें करूं नाकाची सो ट्राय टू बिल्ड दॅट हें कसं कॉन्फिडन्स प्रयत्न करायचे सो कशी नेक्स्ट जॉब नेक्स्ट सेल्स मॅनेजर म्हणून सांगून दिलेलो आसा हय सेल्स मॅनेजर म्हण आसा आय थिंक 2 इयर्स एक्सपिरियन्स गेला हय एक्सपिरियन्स 2 इयर्स 2 इयर्स एक्सपिरियन्स सॉफ्ट स्किल्स रिलेवेंट एक्सपिरियन्स आसूं का आनी कॉन्टॅक्ट नंबर दिला पळयाचे 9008994135 म्हूण आसा कॉन्टॅक्ट नंबर सो पक्कने कोणी कोणे एक्सपिरियन्स आसल्यार कोणी रिक्वेस्ट आसल्यार तांणी वचता नेक्स्ट एक सेल्स स्टाफ आसा सो सेल्स स्टाफांतू तुमकां 1 to 4 years एक्सपिरियन्स जावका म्हणा पण आनी तांणी सॅलरी ऑलरेडी डिस्क्लोज केला दॅट इज 13 to 15,000 म्हणून सांगून दिला तांणी इंग्लीश कन्नड आनी उडपी लोकेशन कोणेय पक्कने इंट्रस्ट आसल्यार तुमी एक पंत अप्लाय करता म्हणून तुमकां निमगेता आनी पक्कने तुमगेले कसने फीडबॅक्स कसने तुमकां खंयचे एक स्पेसिफीक टायप जॉब तुमी पळयता आसल्यार तुमी पक्कने फीडबॅक तुमगेले अंतू घालाची आमगेले फेसबूक पेज कॉमेंट सेक्शन घालाची पक्कने आमी रिप्लाय करताची एक पक्कने कमिंग डेसान तू कसने आमकां तसले रिक्वायरमेंट आयल्यार आमी तुमकां तिलसूट ट्राय कर म्हळ्यार कसो व्हडलो क्रावड आशिल्ली आतां एक कोणा इंडिविज्युअल अटेन्शन दिवचें जायना केलो पंत आतां कितले कितें जायना आतां पयलीं पळय म्हाका एक युनियन बँकाक तर 120 स्टाफ जावका आशिल्ले ಒಟ್ಟು ते डेटा एंट्री
ताजे खातीर हांव ते व्हॉट्सॅपार एक मेसेज घाले ते आयले कॉल कितले कसो पर डे 60-70 कॉल येता आन्सर कोण पुरत येता तातूंत केलो जन कसं करता म्हळ्यार तांगेले कझिन फोन करता कोण फोन करता म्हळ्यार रिलेशन आनी पण कसं जाय म्हणून सांगून कझिन फोन पुरा निमगेले मागीर डायरेक्ट कॅन्डिडेटान उलयल्यार म्हाका न्ही मिगेले कझिनाक तशी हांव निमगेले म्हणटा तेन्ना हांव हांव इतलो वेळ डिटेल दिली मारे आतां ताजे खातीर सुरवे निमगोचे कोणा जॉब आहे तुका की कोणाक ताका येयल्यार ताका कॉल कर सांग तेन्ना इट विल बी बेटर म्हण सांग एक तातूंत आमगेले एनर्जी हें जाता उलोवन सो तशी म्हळ्यार जॉब रिक्वायरमेंट मस्त आसा बट कसं करता म्हळ्यार एक 4 कडेन रेज्यूम की दिवन आसता नाव एक 4 जाणां सांगून आसता म्हाका एक जॉब पड मारे तूं वय वय आतां तुमकां आनीक पर 17 नीट एग्जाम आसा तें एक ताजे एक ऑर्गनायज करचें आमकां एक कंपनी देखून एक हें मेळ्ळें चान्स मेळ्ळें जस्ट एक म्हळ्यार कितलें लायक हें जालें म्हळ्यार तातूंत कितलें कॉन्टेक्ट बिल्ड जालें म्हळ्यार ओटू एक 60 तुज्यान जावका एक दिसा टास्क ते एक दीस म्हळ्यार 17th संडे सकाळी एक 8:30 देखून एक 5 ते तशी कसं करचें म्हण सांगूत ना सर अशी व्हॉट्सॅपार घाल्ल्या पुराय जनाला फोन येवचे सुरू जाले मागीर एक पर्टिक्युलर टायमार ते म्हळ्यार कळना तुमकां ते तोग वता मेसेज तेन्ना तांकां मागीर अपास आनी की उण शॉर्ट पडचे आनी 20 हांव कशें केलें म्हळ्यार आमगेले सह्याद्री कॉलेज तांगेले ते कोणकी तांकां फॉरवर्ड केलें दिसता एक फुल विथीन 10 to 15 मिनट्स पुरे स्टुडंट्स आयलींची पुरे कंप्लीटेड म्हळ्यार सह्याद्री कॉलेज आमकां फूड देखून लायक सपोर्ट आसा तांगेले लायक टीम आसा म्हळ्यार लायक चेडूं आसाचे डिसेंट चेडूं येवन आनी विंगड हें म्हणचें हांवें बट लायक कुडले एक रिक्वायरमेंट फुलफील जालें म्हळ्यार कसो हें कसो म्हळ्यार हें प्रायोगीक जावन ट्राय केल्यार म्हळ्यार नेक्स्ट आनी येवचे कमिंग डेसांत अशीच एक दिसा जॉब 2 दिसा जॉब सन एक्सपिरियन्स मेळटा आसता म्हणून सांगून मुखार वता वताची हें कंप्लीट जालें मागीर तांकां एक सर्टिफिकेट दिताची तांकां एक 500 ऍड कर येता आमी हें केल्ला एक दीस म्हणून एक अशी एक ऍड जाता रेज्युमांत आयले सो तशी म्हळ्यार हे केलो पण सन असाइनमेंट एक दिसाचे 2 दिसाचे असाइनमेंट्स पुरे मेळटा ते पुरे वचाची म्हळ्यार केलो कंपनीज पुरे टीम वर्क कशें करता तो म्हळ्यार टीम बिल्डिंग एक्टिविटीजान तूं पुरे आसता की त्या पुरे पळयता नसल पुरे एक्टिविटीजान हांव एक 10 जाणां लोट काम केला म्हणटा त्या एम्प्लॉयराक एक कॉन्फिडन्स येता सो तसं तांचे एक असाइनमेंट्स आसतना तुम्ही पार्टिसिपेट करायचे पार्टिसिपेट करतना तें इवन समटायम केलो कॉल्स येता केलो पुरो जॉबाचे एटलिस्ट एक पण कसं लायलो म्हळ्यार केलो फॉरवर्डेड मेसेज अशी येवचे डिलीट करून बसू नकाचे एक पण ट्राय करून पळयाची क्रॉस व्हेरीफाय कोर म्हळ्यार केलो पुरे म्हळ्यार ड्यू डेट जावन अशें पुरो बट ट्राय करचा कसं ट्राय करता तेची एक कळ आसता रिक्वायरमेंट एक्टिव्ह आसता कळना आमकां तेन्ना तो ड्यू डेट घालना आसता बट तांकां ते एक जाय अशें कॅन्डिडेट मेळनासना तेन्ना तांणी ट्राय करता नेक्स्ट जॉब नर्स म्हण आसा सेल्स नर्स म्हण सांगून आसा सो रिलेवंट एक्सपिरियन्स नेगोशिएबल सॅलरी विथ फ्री फूड एंड अकोमोडेशन इंग्लिश जो कन्नड लँग्वेज काम क्लिनिक हायलँड्स म्हण सांगून तांगेले हें सांगला तांणी फोन नंबर कॉन्टॅक्ट नंबर एक दिला 7760432081 वय पण नर्सिंग एक्सपिरियन्स आशिल्लो कोणें अप्लाय करता चडावत नर्सिंग एक्सपिरियन्स आमकां केरळा सायडा जनांनी चड ऍड करचें आमगेलें तशी म्हळ्यार तांकां तें तांतू कसो की एक इंट्रस्ट आसा वय सो चडावत सो कोणी आमगेले कासरगोड तर्फे GSPचे कोणी कसं आसल्यार एका आमगेले त्या दिकांचे हांगा आसल्यार तांणी अप्लाय करता म्हणून अप्लाय करता बट तेकडचे आसता असल्यार अप्लाय करता सो नेक्स्ट जॉब मॅनेजर सेल्स पर्सन आणि हाऊसकीपर मल्टिपल ओपनिंग तीन ओपनिंग्स आसा एका कंपनी 3 ओपनिंग्स आसा मणिपालांत आसा आनी उडुपींत आसा 2 जॉब लोकेशन्स वय सो 2-3 म्हळ्यार मल्टिपल मे बी कन्सल्टन्सी आसता सो तशी तुमी रिलेवंट एक्सपिरियन्स जावका नेगोशिएबल सॅलरी सो कॉन्टॅक्ट नंबर दिला 8792515828 आनी एक तपोवन lifespace@gmail.com म्हण सांगून दिला तांगेले मणिपालन उडपी आनी कसं म्हळ्यार आनीक पळयलें पयर अर्थ केलो जन कन्सल्टन्सी म्हळ्यार भिताची कसो म्हळ्यार कन्सल्टन्सी थ्रू निमगुचा न्ही जॉब आमी आतां कोणाक एकले जॉब रेकमेंड केला तुमगेले नंबर घालता फोन तुमगेले कसं कन्सल्टन्सी म्हणून भिताची कन्सल्टन्सी न्ही आमगेले एक सोशल सर्वीस आसता जस्ट तेन्ना तांकां
कसं म्हळ्यार तांकां कन्सल्टन्सी म्हळ्यार भंय करता म्हळ्यार एक ताणें दुड्ड घेताची म्हण सांगून सो ही इज ऑल्सो डुईंग अ बिजनस कन्सल्टन्सी येस पळय तोवे तागेले कसं की बिजनस तोवे सपोर्ट करता आसा तोवे एक जॉब क्रिएट करता आसा सो तशी भिवका म्हणना ओन्ली थिंग इज ओन्ली यू पे वन्स यू गेट दी जॉब रजिस्ट्रेशन फीज म्हण पक्कने सना अमावंट आसल्यार वाडना बट व्हड अमावंट दिवन बसू नाकाची तांतू तुमगेले सर्टिफिकेट्स आनी कसं ओरिजिनल्स दिवका डेपॉझिट करका म्हूण सांगून ते तसं करूं वचूं नाकाची तांकां सांगाची तुमकां जॉब मेळ्ळें मागीर हांव आय विल पे तुमगेली फीज पे आनी चडावत कन्सल्टन्सीक ते एम्प्लॉयर पे करता एम्प्लॉयराक आतां एक रिक्वेस्ट घालून आसता चडावत एम्प्लॉयर पे करता तशें तुमी हेच्यान काडका म्हणना पक्कने साना फीज एक रजिस्ट्रेशन फीज एक 100 150 200 ते आवडना येता सो ही विल ताका येता तेन्ना बूस्ट मेळटा तुमकां कन्सल्टंटीक एक केलो रिक्वायरमेंट तुमकां टचाका तुमकां एक कॉन्फिडन्स कॉन्स्टंट टचार आसताची सो तांकां मस्त कामत तांकां कामत न्हय सो तांकां मेळटा सो कन्सल्टन्सी जाल्यार तुमी हें करूं नाका बट ओन्ली थिंग इज एक सेंट्रल पॉयंट जावंक आसता कोणाक एक एम्प्लॉयर आनी एम्प्लॉयक कनेक्ट जावचो सर्टिफिकेटान दिवन बसू नाका खंयचें करनाका नेक्स्ट ट्युटर म्हण एक रिक्वायरमेंट हय एनी डिग्री टिचींग फर्स्ट टू 10th स्टँडर्ड CBSE सब्जेक्ट म्हण आसा हांगाचे अशोकनगर मंगळूरा तांणी तांगेले ईमेल ID दिला karuna1166@gmail.com म्हण सांगून इंग्लीश कन्नड आनी आमगे लोकल तुळू लँग्वेज सॅलरी नेगोशिएबल आसता सो पक्कने कोणी इंटरेस्टेड कॅन्डिडेट आसल्यार पळयता हय नेक्स्ट अगेन एक मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह जॉब अंतू भितर ह्या फिल्डान मस्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसता हय अंतू मार्केटिंगांत वय मार्केटिंग एवरग्रीन आतां आफ्टर कोविड मार्केट ಸ್ವಲ್ಪ हें जालें मागीर मार्केटिंग केला मात मार्केटिंग जावं कायची हय मार्केटिंग केला मात ना बिझनेस हय तशी रिलेवंट एक्सपिरियन्स पळय सॅलरी लायक आसा मंगळूराचे तूं 20 to 30 इट इज अ गुड सॅलरी एक्चुअली 20 and above केन्नाय लायकाची 20 आसल्यार ओके यू कॅन लीव सो नंबर दिला 99021793 हय 3318 मेल ऑर फीमेल म्हणून म्हणा सो कोणेक इंटरेस्टेड आसल्यार ट्राय करूं येता नेक्स्ट अगेन एक सेल्समॅन ओपनिंग आसा रिलेवंट एक्सपिरियन्स उडुपी लोकेशनांत कॉन्टेक्ट आनी फर्निचर शोरूम उडुपींत आसा दॅट इज 7353750507 म्हणून सो कॉन्टेक्ट नंबर कोणाक जावका जाल्यार ट्राय कराचे नेक्स्ट अगेन वन मोर सेल्स एक्झिक्युटिव्ह हाजी सेल्स एक्झिक्युटिव्ह मस्त आसाचे सेल्स आनी मार्केटिंग ब्रेंड अप आसा तशी सेल्स एक्झिक्युटिव्ह अप आसा अकाउंट्स नॉलेज आसा तुका रिलेवंट एक्सपिरियन्स कॉन्टेक्ट नंबर दिला दॅट इज 9900856033 फर्निचर शोरूम मंगळूरांत वय फर्निचर शोरूम मंगळूरांत सो अशी कोणाकय इंट्रस्ट आसल्यार पळयाची सो नेक्स्ट आनीक ब्रँड सेल्स एक्झिक्युटिव्ह म्हूण एक आसा ब्रँड सेल्स एक्झिक्युटिव्ह तांतू रिलेवंट एक्सपिरियन्स जावका नेगोशिएबल सॅलरी सो कॉन्टेक्ट नंबर 9945350597 गार्मेंट शोरूम मंगळूरांत मेल कॅन्डिडेट बिलो 30 years ऑफ एज म्हूण सांगला ताणें सो पक्कने इन केस कोणी इंट्रस्ट आसल्यार तांणी एप्लाय करूं येता लेडी स्टाफ जावका म्हूण सांगून अनेक एक रिक्वायरमेंट आसा अंतू बैक एंड वर्क Amazon बैक एंड वर्क लालबागांतूची मंगळूरांत लालबागांतूची नीड टू रीड द इंग्लीश वाचीच्या गोतास का म्हणून ताणें सांगला Amazon बैक एंड वर्क ओके कॉन्टॅक्ट नंबर दिला 9845367711 म्हूण सांगून दिला पक्कने कोणी रिलेटेड डेटा एंट्री ऑपरेटर्स एक कसं फ्रेशर्स आनी ट्राय कर येते हे जॉबाक सो BCom पक्कने जावन नाशिल्लें एक कसं ट्राय कर येता तुमी ओके अनेक जॉब ओपनिंग आसा PHP डेव्हलपर म्हूण सांगून सो एक्सपिरियन्स एक दोन 3 वर्स म्हूण सांगून आसा मंगळूरांतूची तुमगेले रेज्यूम तुमी जावका जाल्यार WhatsApp रिपीट दॅट इज 9916147247 एका मेल करूं येता yatish@carbar.com म्हूण सांगून तशी PHP डेव्हलपर 1 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ भितर एक्सपिरियन्स नेक्स्ट अनेक
तांगेलेची कारभार.com तांगेलेची अनेक एक रिक्वायरमेंट आसा Android developer. अँड्रॉइड डेव्हलपर म्हणून अँड्रॉइड इंजिनियर्स डेव्हलपर कोणी असल्यार ट्राय करत होय. कंप्यूटर सायन्स Mobile. BCA त्यापुरे कोण असल्यार ಮೊಬೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ म्हणजे आता ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ आणि तुमगे PHP तुमगे डिजिटल वतस होय पुरं डिजिटल मार्केटिंग आणि पुरं जनक ॲप बेस्ड त्यांचे कंपनी आता तुम्ही पुढे वेबसाईट असवा निमगी तशें आता ॲप ऍप असवा म्हणून ॲप असवा म्हणून सांगू एक बोटा पुरे येवक आता फोन ओपन करणं पुढे पुरे त्याचे डिटेल्स येवक तशी ॲप डेव्हलपमेंट तर आणि तो iOS आणि अक्का iOS मस्त कष्ट असं कंपॅरेटिव्हली म्हणजे त्याची सेक्युरिटी त्या पर मस्त हें आसा अँड्रॉइड इट समवॉट ओके सो 1 to 3 years एक्सपिरियन्स मंगळूर लोकेशन तुमगे रेज्यूम कसं आसल्यार तुम्ही 9916147247 कॉन्टॅक्ट करत आणि कॉन्टॅक्ट नंबर अगेन yatish@कारभार.com म्हणून सांगून एक ईमेल आय डी दिला सो कोणी डेव्हलपमेंट एक तुमगेले कोणी रिलेशन फ्रेंड्स कोणाक जॉब जाल्यार तांकां तुमी रेफर करता पण अनेक एक प्रिंट जायनी हाजी लास्ट मोमेंट एक रिक्वायरमेंट आयले जावा डेव्हलपर जावका म्हणून सांगून एक आमगेले एक फ्रेंडल कंपनी चेन्नई बेस्ड कोणाकय इंटरेस्टेड असल्यार 1 to 3 years एक्सपिरियन्स म्हणून सांगला कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्ही दिता हांव म्हगेले नंबर 7829738999 म्हणून सांगून वापस रिपीट करता 7829738999 जावा डेव्हलपर पक्कने कोणी तुमगेले कॉन्टॅक्टांत कोणी असल्यार आमगेले जनाक कोणाक दिवेत तशीच BCom अंतू बेंगलोरा वचत आसले कोणी कॅन्डिडेट असल्यार BCom जावन आसूं का तांकां फ्रेशर्सांक जाता म्हळ्यार मेल कॅन्डिडेट तांणी निमगेला म्हळ्यार इम्प्लिमेंटेशन वच्चे खातीर एक आमगेले फ्रेंडल कंपनी सॉफ्ट बी म्हणून सांगून दे आर इनटू कोर बँकिंग सिस्टम तशें कोणाकय तुमगेले कोणी फ्रेंड्स कोणी आसल्यार तुमी दय करून तांगेले रेज्यूम म्हाका एक कॉल करीत दॅट इज 7829738999 वापस रिपीट करता 7829738999 हें कॉन्टॅक्ट नंबर आनी AWS कोणी Amazon वेब सर्वर कॉन्फिगरेशन एक आमगेले ऑरेकल क्लाउड कॉन्फिगरेशन करचे कोणी एक्सपर्टायज असल्यार 2 वर्स 3 वर्स एक्सपिरियन्स असल्यार तांकां बेंगलोरांत ओपनिंग्स आसा सेम कंपनी 7829738999 म्हगेले कॉन्टॅक्ट नंबर कोणी असल्यार 2 ओपनिंग आसा जावा डेव्हलपर 2 आसा मागीर तुमगेले AWS आनी ऑरेकल क्लाउड कोत्ता आशिल्ले 2 ओपनिंग आसा सो कोणाक इंट्रस्टेड असल्यार तुमगेले कोणी रिलेशन फ्रेंड्स कोणी असल्यार रेज्यूम तुमी पेटोवन दियाची आनी कसं फीडबॅक तुमगेले कसं असल्यार कॉमेंट सेक्शनाक घालाची ईमेल आयडी काय पेटवता youth of gsbudyog@gmail.com तांत पेटयता वी वॉन्ट इम्प्रूव आनीक इम्प्रूव करका आनीक तुमकां लायक करका आमगेलो उद्देश हे चॅनलांत आनीक मस्त जनाक काम मेळटा तशें आनी केलो नेक्स्ट आनी येवचे दिसांत केलो सक्सेसफूल कॅन्डिडेट्स आमी आपोवन तांकां आपोवन हाडून तांकां हेल्प जाले सान एक बायट काण एक तुमकां एक दाखोवचे एक प्रयत्न करता तसाची ट्रेनिंग्स एक बँकिंग ट्रेनिंग करता म्हणून एक मस्त मन आसा सो एनी टायम फ्युचरांत एक करता म्हणून ताजे एक जावका जाल्यार कसं ते रेडी करता तसाची सो तुमकां पळय एक ट्रेनिंग जावं कसं म्हळ्यार आमगेले फुडें आमचे गेले हायेस्ट बँकांत काम करता आशिल्ले आतां पूर्ण आमचे गेले IT वता तशी एगेन आमगेले चेडूं आमगेले अंक पळय जाणां वापस आनी बँकां हाडटा तशें म्हळ्यार बँकांत तूं लायकच न्हू जॉब ओपनिंग्स काम ओन्ली थिंग इज 3 वर्सां एक ट्रान्सफर आसता बोंत आसताची सो तशें वापस आमगेले जनाक एक बँका हाडका म्हणून बँका जॉबा हाडका म्हणून एक प्रयत्न करता तसाची सो तशी आनी कसं आसल्यार तुमगेले कॉमेंट सेक्शनाक घालाची कसं फीडबॅक्स कसं हें आसल्यार सो तशें तुमी इतलो वेळ पळयला GSB उद्योग सीझन 2 फर्स्ट सिजनांतूय मस्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमी दाखयला आसा तशीच ह्या सिजनांतूय आतां 7 एपिसोड आज ऑलमोस्ट एक मुक्ताय हंताक पावल्यांच आमी
तुमकां आज आमी दाखयलेला मस्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खंडित तुम्ही एक ट्राय घाला तुमकां फोन नंबर ईमेल आय डी प्रति एक आमी दिलेलो आसा आनी एक कसं म्हळ्यार कॅन्डिडेटानच अप्रोच जाल्यार लायक वय अपास सांगता कैंडिडेट्स अप्रोच जावका आनीक चढा वता ऑफिस अवर्सान तू चढा वता कॉल मस्त 7 गंटे नंतर कोणचे एम्प्लॉयराक डिस्टर्ब करनाका म्हणजे तांकां डिस्टर्ब तांकां एक फॅमिली लायफ आसता सो ऑफिस अवर्सान तूच कॉल करून प्रोफेशनलिझम असं म्हणून दिसता मागीर पक्कने अनिवार्य म्हण लेखला रे तुम्ही एक मेसेज घाल सोडयात 7 गंटे नंतर पक्कने कॉल व्हॉट्सअॅपार घाल्यार पक्कने फ्री असल्यार रिप्लाय करताची म्हणून सांगून सगळो दीस मेसेज तेंची घाल नाकाची एक रिप्लाय अशी आय वाज तुम्ही एक सांगितलं अशी आय वाज ट्रायिंग टू काय एक अपडेट असतो कॅन आय गेट कसं नाही एक मेसेज घालायचे एक डिसेंट लाईक गुड इव्हनिंग सर म्हणून सांगून एक मेसेज घालायचं पण तांकां कोची येता आख्खा कसं की एक रिक्वायरमेंट आसा म्हणून एक इंटरेस्ट आसा म्हणून सांगून वय वय सो तांणी एक कसं की तांगेल सायडान हेल्प करू येत म्हणाल खंडित प्रयत्न करतात खंडित सो इतले वेळ या कार्यक्रम पळोवन तुमकां मस्त एक हेल्प जाला म्हणून आमी लेख तसाची सेम अपास नेक्स्ट वीक आमी आनी काही मस्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आवट अपास खंडित तुमगेल मुखार येताच म्हणून सांगता सर इतले वेळ या कार्यक्रम पळयलेले खातीर मस्त धन्यवाद नमस्कार